मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपुळाचे हेडलायन्स. वीज दरवाडान केल्या लोकांची तकली गरम. विजेचो आपालिपा सोंपपाचे घेयना नांव. विजेच्या उपकरणांचे जाता लुकसाण. दखल घेवपाची फकत मेळटा आश्वासनां. कायद्यान बंदी घाल्ली पूण अजूनही उक्तेपणान बेकायदो धिरयो चालूच. बेकायदेशीर शो अधिकारी बंद करूंक शकनात जाल्यार कायदो कसलो? लोक मागतात जाप. इंडो नेपाळ आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग सर्त जाल्ली नेपाळात. रोजरी हायस्कूल नावेलीच्या अलिजान जिखले भांगरा पदक. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. कायद्यान बंदी घाल्ली पूण अजूनय उक्तेपणान घडटा. बेकायदो बैलांची झुजां वा धिरयो पुराय गोंयांत व्हड प्रमाणात गर्दी एकठांय करीत रावतात. अंमलबजावणी करप, जनावरांच्या कल्याणाविशीं आनी राज्य परंपरा कशी हाताळटा हे विशीं विचित्र प्रस्न उप्रासता. ही एक आवडटी सांस्कृतीक प्रथा आसा जातूंत फकत कांय नेम आसपाक जाय. काय हो एक बेकायदेशीर शो आसा जो अधिकारी बंद करूंक शकनात. आणि जर ही बंदी केन्नाच लागू जायना जाल्यार कायदो अजूनय फकत कागदार कित्याक असो प्रस्न परत परत उप्रासपाक लागला. आता हो धिर्याचो इश्यू परत परत येयला. लोक म्हणटा, गव्हर्मेंट म्हणटा, लॉ म्हणटा धिर्यो नाका बट लोकांक धिर्यो जाय. सो बट हे धिर्यो गोंयांत चालूच आहा. डिलन पळय आतां धिर्यो म्हणजे आतां गोंयकारांक खूब आवडीचे कळ्ळे. लायक रस ऑमलेट, मागीर चिकोडी, काफ्रियाल, हुर्राक. बट एंड धिर्यो ऑल्सो अलॉंग विथ दॅट. बट हे आतां धिर्यो इलिगल बट जायत आसता धिर्यो. कितें म्हणटा तूं? I'll tell you, from my childhood I've seen Goa Valley, the south side especially, and in north if you come to Taligaon, that side and all, any feast or thing is happening, feast or football game is happening for feast and all. After the feast and the evening time just to have that game. Diryo and magir theatre. And then in the night a theatre. So that is been our Goan thing as of till now, at least in Goa we have that, and a lot of us are following that tradition. The theatre happened, the game happened, and the diryo happened. So now yesterday that incident which the diryo happened and that ran away to the beach. It lost or whatever that thing happened. But diryo, if we do legalize in Goa, the tradition will remain. That is the main thing, because leaders, political leaders also are fighting for that thing only, especially the south side, because that thing has been a tradition. It's been followed. And in Goa they say animal cruelty is there, this is there, that is there, yes. But while at least Goans in Goa, at least everything has been taken care of. But now what is not taken care of is this the policing, the Hafta Commission and all that. They say that everything is happening, we are tracking and all. But these games are still happening and they will happen in future also. As of now, I think. Yeah, because suppose if it becomes legal, then all these underground and all that, hafte bafte, they all band. Everything will stop. This comes legalized properly. A proper bill is by proper measures are taken. If the bull is injured, or in that days if injury is taken place for even for human, if government takes proper care and all, then it will. Otherwise, this hafta taking, it will become more worse. So better they do it in a proper legal way, which the people also will accept it. More than a legal way, also it can be organized properly, medical treatment, all that, the boost, because nalya jatat te. You cannot, it's not been able to stop from when it is started. So anyway, hopefully the government and so many things that our government doesn't listen, like
आता सेंट्रल रूल हा हेल्मेटाचे अजून Yeah. कोणाचे काय हे अजून जाणा नाही. सो एटलीस्ट समथिंग दॅट द गोन्स वॉन्ट फॉर आवर गोंयकाचे वी शुड Yes. डोंट यू थिंक I think so that because they should do that because at least from not Goa central level those rules should be imposed, everything should be done, but to keep the tradition at least this government who is there now at present should do something to legalize this thing, the video games. अल्टिमेटली वी आर अ डबल इंजिन Double engine सरकार. सेंटर ते तरी दिवपाक गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकर आणि सानिका नागवेकर. मडगाव ऑस्पिसियो हॉस्पिटल सुवातेर साबार समस्यांनी घेराव घातला. पार्किंगाची सुवात उणी आशिल्ल्यान लोकांक जायत्या आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. सध्या लोक रस्त्यार वाहनां पार्क करतात, देखून थंय पार्किंगाची व्यवस्था करपाची मागणी नेट ठरता. तशेंच हांगा ड्रेनेज समस्या उक्ताडार आयला. वाठारांत घाणी पातळ्ळा आणि दुयेंसां जावपाची भिरांत वाडत आसा. हे विशीं आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. आज आमी आसात ते मडगांवचे ऑस्पिशो हॉस्पिटल जे आसा हेचे फुडें आसात आनी हेचे फुड्यान हो एक जे ड्रेनेज मारले कडेन आसा आनी ही ह्या ड्रेनेज वचोन नाला मेळटा आनी उदक थंय जाता. हांगा तुमी जाणा आसतले हे ऑस्पिशो हॉस्पिटलाक आख्खे सावथ गोवाचे लोक जे आसात हे हांगा येतात आनी हेंचे खातीर खुबशे पार्किंगेचो जो प्रॉब्लेम आसा ह्या लोकांक फेस करूंक पडटा. आज काही लोकांनी सांगले कडेन आसा की ह्या हेजेर खरेंच आनी बरी गजाल ही बरी इनिशिएटीव. हेजेर जर हो जर पॅक करून घेतलो जाल्यार ह्या हेजेर सुद्दां कितल्योश्यो गाडी हांगा पार्क करपाक मेळटले. लोक काडटा रस्त्यार लायतात, हांगा तुमी पळयात मेळत तशे लोक गाडी लायता आनी कोणाक पार्क करपाक मेळना. आनी खरो जो इंजर्ड पर्सन आसा तो जर हांगा जर एमर्जन्सी हाडली जाल्यार ताका खूब त्रास जाता. म्हणटकीर हो जे उदकाची खळी ही जी आसा हांगा एक पायप घालून नाल्यार हेजेर जर स्लॅब घालून जर केले जाल्यार हो फायदेशीर पडटलो आनीक लोकांकय सगळ्यांक बऱ्या पडटलें ताकी हांगा सगळे गाडी पार्क करपाक. सारखे मेन ही आता ड्रेनेज आहा ही हॉस्पिटल बांदीत त्यातून सगळी ड्रेनेज ओपन आहा. ही तो ड्रेनेज बांदून घेयली आनी ही तर वयल्यान धांकेली न्हू बंद केली जाल्यार हिंगा कितलेच जे हॉस्पिटलान लोक येतात आमगेले गोंयकार पब्लीक तांकां हिंगा गाडी पार्किंग करूं तरी मेळटली. आनी कितें जालां आतां ही ड्रेनेज ओपन आहा हिंगा रातचो तरी कोणूय एक गाडी घेवन बीन तर पडलो तेजेर लायफ रिस्क आहा. दुसरें म्हणटा ते हिंगा हॉस्पिटल येताय ते लोक हिंगा रोडार गाडयो दवरताय चोय सगळे रोडाचेर आहाय गाडयो. सो आतां म्हाका कितले जाणांनी सांगिलां मिलाग्रेस हेजेर एक इशू घे. आतां हो इशू म्हणल्यार इम्पॉर्टंट आहा. ही फुडें आजून ओपन आहा हॉस्पिटल जालें आनी हॉस्पिटला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला ऑपोजीट ही एक घाणेशी जाल्ली आहा आनी हिंगा उदो आडोन उरता आनी हिंगा टिम्सां जर जाली न्हू हे फुड्यान जाल्यार हे सगळे पेशंट आहा तांकांय मलेरिया जावपाची. सो मागोता आमगेल्या PWD मिनिस्टरा कडेन जाता तितू बेगीन ही फोडी बांदून घेवपाक. दुसरे हिंगा पड कोण कॉन्सिलर आसलो हे तेगलें काम आसलें म्युनिसिपालिटी हे घालून हे काम करून घेवपाक. कित्याक एवरी इयर कॉन्सिलरां एक हें आसता दिल्लें की गांवांनी खूंय ड्रेनेज बीन आहा जाल्यार बांदपाक म्हळ्यार हिंगा ही बांदपाक हो कॉन्सिलर इसरलो. सो हांव मागोता जाता तितू बेगीन हिंगा कोण कॉन्सिलर आहा आतां कॉन्सिलरांगे टायम काबार जालो तरी आसतना तेणी येवन आनी हिंगा आमगेलो कोण फातोडा MLA आहा तेणें आनी आमगेले PWD मिनिस्टरान जाता तितू बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करपा जाय कित्याक हिंगा लोकांक इजी पार्किंग जातलें आनी तितलें. पाईप घालून ते सगळे सारखे पाईपलाईन घातलं न्हू पार्किंग प्लेस करपाक मेळटा. वयल्यान स्लॅब घालपाक जाय पडटा. स्लॅब घातलो न्हू पार्किंग बरें जातलें लोकांक खूब अडचण जायना. सगळ्या येवपाची लोकांकूय बी बरें पडटा न्हू. लोकांक खूब त्रास जाता आतां पार्किंगा प्लेस ना इतले व्हडले. तुका पार्क करपाक त्रास जाले आमकांय पार्किंग करपाक त्रास जाता. म्हणजे हांगा जर स्लॅब घालून केल्यार बरें जाता. बरें जाता स्लॅब घालून गेल्यार बरें जाता. कित्याक लोक आतां रस्त्यार लायल्या न्हू गाडयो. हय रस्त्यान येवपाक पडटा आमकां. येवपाकूय बी त्रास पडटा आनी वचपाकूय बी त्रास पडटा आनी हे आनी व्हडलें रोवपा पडटा आनी गाडी काडपाक आमी लोकां कडेन. आनी एकदां मुखार उल जाल्यार फाटल्यान गाडी लायल्यार तुमकां काडूंक मेळना. काडूंक मेळना रोवपा पडटा अर्दो रोवपा पडटा. ओके म्हणजे हे जर पॅक केल्यार बरें पडटा. बरें पडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एके वटेन चड वीज दरांनी लोकांची तकली गरम केल्या जाल्यार दुसरे वटेन विजेच्या आपालिपांक लागून कितल्याशाच जाणांनी आपल्या विजेच्या उपकरणांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती दिल्या. पूण ह्या समस्यांक फुल स्टॉप लागपाची चिन्हां मात दिसनात.
एके वटेन चड वीज दरांनी लोकांची तकली गरम केल्या जाल्यार दुसरे वटेन विजेच्या आपालिपाक लागून कितल्याशाच जाणांनी आपल्या विजेच्या उपकरणांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती दिल्या. पूण ह्या समस्यांक फुल स्टॉप लागपाची चिन्हां मात दिसनात. कावेलोसी, वार्का आनी आर्लेच्या सरपंचांनी आयज आके हांगा वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्या संबंदीत एसीक मेळ्ळे. तांणी हे विशीं चर्चा केली. एका सप्तका भितर ही समस्या सुटावी जातली अशें आश्वासन एसीन दिला. पूण ही समस्या सुटावी जातली काय ना हे मात येता तो वेळच सांगतलो. अपग्रेडाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च करून लेगीत लोकांक बरी वीज पुरवण मेळना ही खंतीची गजाल. सरपंच आयिल्ले 3 सरपंच आयिल्ले आनी तांणी सांगलां की ते म्हणटात तांची कंप्लेन अशी आसा की वार्का, बाणावली प्लस कारमोणा ह्या सगळ्या सपोर्टाली एरियात इंटरप्शन आसा म्हणजे पावर परत परत वता आनी ती सकाळची चड आसता. सो आमी ते सगळें आयकून घेतलां आनी हांव तेजेर कितें प्रॉब्लेम आसा ते सोदून काडटा आनी वी ट्राय टू सॉल्व. एक्चुअली खरें सांगपाक म्हणजे ह्या एरियेंत इंटरप्शन जावपाक जायना. सगळी 11 kV नेटवर्क आसा तें अंडरग्रावंड आसा. प्लस आमचे कारमोणा सबस्टेशना खातीर वेलीच्यान जी सप्लाय येता ती ओवरहेड 2 लायनी आनी अंडरग्रावंड आमी 2 हाडल्या. त्यो कमिशन केल्या वेली सबस्टेशनाक आनी फुडें ती कारमोणा. सो ती तर इंटरप्ट जावंक जायना. प्लस आमचे LT नेटवर्क जितले पळय आसा इंडे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सभोवतानी एरिया ते सगळे रिनोवेट केला. लायनी नवे पोल नवे घातल्या, लायनी परत ओडून घेतल्या, झाडां मारल्या. सो हो जो कितें प्रॉब्लेम समज एक 2 मिनटां खातीर किंवा 3 मिनटां खातीर वता किंवा मॅक्झिमम 5 मिनटां हो चेंज ओवराचो विशय आसूं शकता. हो चेंज ओवराचो विशय आसा जाल्यार तो आमी सोदून काडून कितें आसा ताका सोल्युशन करता. पण लेंथी आनी जर प्रोलॉंग इंटरप्शन आसा अशें ते म्हणटा हेजेर डिटेल हांव स्टडी करून आय वील बी हांव तांकां एक 4 दिसां भितर हे स्टडी करून हांव कितें आसा तें आय वील टेल मी. कित्याक लागून आयिल्लो आनी कितें इश्यू आशिल्लो तुमगेलो? आमी पयलीं सद्या मरे म्हाका लास्ट 2 म्हयने जाले लोक सांगता लायट वयता आनी खरें वयता लायट. सकाळची वयता, अर्ली मॉर्निंग वयता, नून लंच टायम 5-6 पाटेर वयता. सो एवरी टायम लोकांक कितें जालां मातशें फ्रस्ट्रेशन वाडलां. आमी अंडरस्टँड पावसाचे दीस पूण हें कितें जालां चड जायत रावलां. मागीर हांवें आमगेले दुसरे सायडीचे नेबरींग सारपाचे ताकाय फोन केलो. अरे म्हण लायटी प्रॉब्लेम आमकांय आहा. सो तेमकांय तेंच प्रॉब्लेम. आमगेले फ्लाविया, वार्का सरपंच, सायमनाक वयताले, व्हडली सरपंच आनी आमचे सेंट्रा ते येवना तेगे मिटींग आहा म्हण कारमोना सरपंच. सो इशू आमी हो जनरल जालो ताका लागून आमी आज SC मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी सेम प्रॉब्लेम सांगला. हांवें उलयलां तेज भशेन सायमनूय तशें सांगलां कितल्या लायट वयता, कितले मिनीट वयता. मागीर फ्लावियाक वयताले, फ्लाविया ताणेंय तशें सांगलां. सो देर इज अ इशू. आतां तो SC कितें म्हणटा की बरं आमचे JE आहले, AE आहलेले, सगळ्यांचे आहलेले. आतां तो म्हणटा आमी सांगलां पयलें 2022 भरपूर प्रॉब्लेम जातालो पूण मागीर ते 23 सॉल्व केल्ले. आतां 24-25 आमकां खरेंच बरी सर्वीस मेळ्ळी लायटीची. इश्यू काय असो ना. बट लेटली कितें जालां आमकां खबर ना. ते म्हणटा मेन वयता. सो आतां SCन सांगलां त्या प्रमाणे ऑपरेशनल फॉल्ट म्हण तो सगळे आतां सर्टन टायम लायट वयताच आनी लोकांगेले इक्विपमेंट वयता कितले जाण येताय. सो टुडे वी गॉट एश्युरन्स नाव ते आतां ते आमचे सबस्टेशनां वयतले आनी लायनमॅनाक वयतले. तांकां आतां इश्यू कितें आहा आमकां येता शेल्डेस ऑन लायट. शेल्डेस ऑन लायट जाता ती तुगेली 33 kV देन इट गोज टू 11 kV. आतां आमचे इतली गेल्या त्या वर्सा व्हडलो हें केलें आमी इतले हामी घातले, न्यू लायन घातले, न्यू लायट वचपाना, वायर वचपाना. पूण हे अकस्मात इतले प्रॉब्लेम कोणाले आमकां जाता आमकां कळना. आमकां येवपा पडटा. लोक आमकांय जाता. आमी MLAकूय सांगलां बाबा लायट वयता कितें तरी तुमी करा. सगळे लोक इट इज नॉट अबाउट वन विलेज, इट इज अबाउट द होल एरिया. So we have requested, so we are waiting to see something त्याचे सोल्युशन काडपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. पावसाळ्यात ONGC बेतुलाची 100 कोटींची फ्लोटिंग जेटी कोसळ्ळ्या उपरांत दुसऱ्या दिसा ह्या प्रकल्पाचे कितें जातले हे विशीं नवे प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. अर्थीक फटको वांगडाच नुस्तेमारांक तांच्या दिसपट्ट्या कामात येवपी आव्हानांचोय हुस्को आसा. जेटी बांदचे पयलीं योग्य मान्यताय आनी मंजुरी आशिल्ली काय ना असो प्रस्न समीक्षक विचारतात. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे विशीं चड म्हायती दिल्या. पळयात. काल जी 100 कोट्यांची ONGCची जी फ्लोटिंग जेटी जी आसा
ही पडली आनीक हे 100 कोटी जे आसा ते उदकाक गेले आनीक हेजे खातीर आतां सगळे लोक जे आसात ते उलोवपा लागले कडेन आसात की 100 कोट्याची जाली कितें काय म्हणून. आज वेळेचो MLA जो आसा हेणें पयलीं क्वेश्चन केल्लो की ही कोणा खातीर बांदतात कित्याक, आनी आतां ती फिशरमॅनाक खूब त्रास जावपाचे आसा. आज MLAन सांगले कडेन आसा जो वेळेचो MLA क्रुचलो हेजेर थोरोली इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी खरेंच इन्क्वायरी जावपाक जाय तेणी मागले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर जो काविलिसीचो सरपंच आसा डिक्सन वास हेणें मागले कडेन आसा की जेन्ना ती घालताले त्या टायमार तेणी ग्रामसभेत सुद्दां रेजोल्युशन घेतलें ती तांकां ज्युडिरिक्शन पडना तरी पूण आमकां ती त्रास जातली. त्रास फिशरमॅना जाता पूण तेणी रेजोल्युशन घेवन धाडलेंय बी पूण हेजेर आजुनी कांय ना. जानेवारीच्या भारत उर्जा सप्तकात खास करून सोयऱ्यांक येवकार दिवपा खातीर बांदिल्ल्या ONGC बेतूल जेटीचो कांय भाग कोसळ्ळे उपरांत जायते प्रस्न उप्रासल्यात. ह्या प्रकल्पाक बांदकाम करचे पयलीं गरजेच्यो सगळ्यो नियामक मान्यताय मेळ्ळ्यो काय ना आनी खास करून जेटी इतलो उणो काळ चलिल्ल्यान आनी खूब खर्च आशिल्ल्यान ह्या प्रकल्पाक गरजेच्यो सगळ्यो नियामक मान्यताय मेळ्ळ्यो काय ना असो प्रस्न लोकांक पडला. एकूय पावसाळो लेगीत तिगून उरूंक नाशिल्ल्यान बांदावळीचेर करदात्यांचे पयशे वगडावपाक कोण जापसालदार आसतलो हाची पारदर्शक चवकशी करपाची मागणी करतात. जेट्टी बांदलेली 100 क्रोजांची कित्याक लागून फकत तांकां एक्सेस इजी जावपाक रस्त्यान येवपाक पड म्हूण ते थिंग शॉर्टकट येवपाक 100 क्रोज ते म्हणले. थिंगा तेमी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतलें डावटा टॅक्निकल कितें तेमी एप्रुवल सोडून घेयलें वो ते सेंट्रला प्रोजेक्ट तांकां जाय तशें केलां. एक पासून म्हाका दिसना तांकां क्लियरन्स आहा म्हूण लायसन्स आहाय म्हूण तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय. फोरें आहाय काय थिंगा कोण ते डिजायन करतात तें सगळें तें थिंग कंडिशन चोयलें कित्याक आमी जाणें आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाणें ट्रॉलर झोन तो सामको डेंजर एरिया आहा. थिंगा तुमी जाणा आसतलो कितले वेव्स येताय कितलो प्रेशर आसता थिंगा सामको थिंगा तुफान जाता कितले थिंगा ट्रॉलर्स पासून भितर बुडलो आहाय. आनी आमी सदां डिमांड करताले कितें तांकां सेफ्टी दियाय पण ट्रॉलर्स ओनरां ट्रॉलर ते काम भितर वर्कर्स काम करता तांकां सेफ्टी दिवपाक पूण तांकां सेफ्टी दिनासतना हे ONGC तांकां VVIP कोण येताय तांकां फ्री एक्सेस 100 क्रोज ते म्हूण तांकां दिताय. आतां 2021 कितें NGTन ऑर्डर दिल्ली ते ट्रेनींग वॉलाचें तुमी बांदाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयाय म्हूण पूण आयज पासून कांयच फायल मूव जालो ना. पूण हेंचे रोखडे 5 दिसां भितर जाता. एनर्जी वीक जालो काय फाटाफाट तेंगे सगळे फायल पास जाले आनी ते तेंचे पासून तें काम केलें. ट्रॉलर्स ओनर्स ट्रॉलर आमगे भायसतले लेबर्स येतले एक ट्रॉलर म्हाका 20-30 जावन तरी तेजे वर्कर्स आसताय तेंगे लायफ डेंजर हांगा तें तूं जाणा आसलो ते मावताक सामकें नेरो तें भितर भितर वचपा जायना थिंगा आनी वयता आसतना जाय रिस्क घेवन ते वयताय. सो हेंचे पयलीं चिंतपाक जाय आसलें. सो हेंचे पासून 100 क्रोज मोडप आनी आमगे ट्रेडिशनल त्या ट्रेनीर 20 करोड मोडपा जाय न्ही. थिंग कांयच डिवेलॉपमेंट जायना. आमगे फिशींग एक्टिविटी इतले जाण थिंगा लेबर जाय इतले जाण थिंगा पोट भरताय नुस्त्या थिंगा मॅक्झिमम आतां कुलबन जेटी इज आमगे सामकी बिगस्ट जेटी आख्या गोंयांत फिशींग एक्टिविटीजां मॅक्झिमम थिंग फीश कॅच थिंग जाता पूण थिंग इन्वेस्ट कांय कोन्नाय ते. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेयात वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नेपाळांत जाल्ले इंडो नेपाळ आंतरराष्ट्रीय स्केटिंग सर्तीत रोजरी हायस्कूल नावेलीच्या अलिजान भांगरा पदक जिखले. गोंयांतल्या भुरग्यांक नेमान स्केटिंगाचो सराव करपा खातीर स्केटिंग रिंग बांदपाची मागणी जावपाक लागल्या. आतां भुरग्यांनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार भारत आनी गोंयचे प्रतिनिधित्व करपाक सुरवात केल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी तांच्या गरजे कडेनय लक्ष दिवपाचेर तांणी ह्या वेळार भर दिलो. So what was the competition name? How is the competition? You are fighting so many people. Yeah, skating ring. It is a tough. आणि आम्ही ताका मेळपाक आयिल्ली 2 गोल्ड मेडल आनी आमची इंडियाचें नांव वयर काडिल्लें आसा आनी
खूब अभिमान आसा ताजे बद्दल आनी आतां स्केटींग रिंग ना तर हांव दिगंबर कामत आमचे MLA मडगांवचे आनी आतांचे PWD मंत्री दिगंबर कामत सर हांचे कडेन उलयतले ह्या बाबतींत आनी तांकां सांगतले की स्केटींग रिंगाची गरज आसा आनी अशी स्केटींग आसा आनी ह्या भुरग्यांक नांव वयर काडलें आनी ताचो सराची नेहा कामत आनी योगीराज कामत आनी ताका हेल्प केल्ली आसा मॉडेल जातले आनी अशें तांकां हांव The coach who was supported by the Sport Authority of Goa has helped her and trained her. In fact, I can say Aliza has taught us a lesson that with hard work we can attain success. I know the amount of time that she's been spending for training for hours together. She is a committed and a disciplined child, a multi-talented child, not just good in sports but also in academic. In fact, Aliza is an inspiration to all of us. She has proved that hard work and only hard work is the key to success. There are no shortcuts in hard work. Aliza, we are proud of your achievement and we want to see you soar higher to that level she can go, wherein the sky is a limit for Aliza. God bless you guys. आणि हे कॉम्पिटिशन झालेलं ते इंडोर झालेलं आहे नेपाळात आणि तिथून 4 कंट्री पार्टिसिपेट झालेले बांगलादेश, दुबई, नेपाळ, इंडिया. इंडियातले आमचे अलिदा सिलेक्ट झालेले तिथे त्याने 500 मीटर आणि 1000 मीटर रेस झाले आणि दोन रेसींनी त्याने बरी लीड घेतली आणि गोल्ड मेडल मारले. सो कितें दिसता तुका आतां हे ल्हान आसतना इतले मारले जर मुखार जर तुमकां जर बरो स्केटींग रिंग मेळ्ळें जाल्यार हेज्या बरें करपाक शकता अशें दिसना. स्केटींग रिंग मेळत जाल्यार भरपूर मारतले. आता सध्या आसा तो HGPDA फ्लॅट ट्रॅक आमकां सोबत स्केटींग रिंग मेळत जाल्यार वेलोड्राम मेळ्ळां बँड ट्रॅक म्हणटा ताका तेजेर आमचे खूब परफॉर्मन्स वाडटले खूब म्हणजे खूब परफॉर्मन्स वाडटले. आमी ते वेलोड्राम नाजाल्यार बँड ट्रॅकाचेर केन्ना पळोवंकूच ना. भुरग्यांक थंयसर गेले की सारकें हे पडपडलेले भशेन जाता. थंयसर त्या ग्रावंडाक एंगल दिल्लेले आसता 30 to 40 डिग्री एंगल दिल्ले आसा दोना बँडा सायडीन आनी तेजेर तो एक्सपिरियन्स आमकां मेळोंक लागून हांगासर एक रिंग जाल्यार बी बरो पडटलो. आज आमचें गोंय जें आसा हें स्पोर्ट्साक खरेंच बरें आसा. कितलेशे भुरगे जे आसात हे स्पोर्ट्सा खातीर विंगड विंगड गांवांनी विंगड विंगड देशांनी सुद्दां गेले कडेन आसा आनी आमी मॅडल सुद्दां हाडले कडेन आसा. कितलीशे मॅडल हाडल्यात पूण हांगा जाता कितें जे कडेन सरकारान हेल्प करपाक जाय आसता थंय त्या भशेचो जो हेल्प जो आसा ह्या काही एसोसिएशन म्हणा ह्या एसोसिएशनाक मेळना आनी हेजे खातीर भुरगे खुबशे आसात हे फाटीं उरता. आज तुमी पळयात जे स्केटिंगाचे आज नेपाळाक वचोन तेणें गोल्ड मेडल हाडले आसा ल्हान भुरग्यांनी आनीक तेणें खरें गोंयचें नांव वयर काडले कडेन आसा. आमी कितें म्हणटात की स्केटिंगा खातीर खरें कितलीं भुरगीं आसात आनी ह्या स्केटिंगाच्या एसोसिएशन सुद्दां कितलेशे सरकाराक अपील केले कितलीशी मागणी केली की आमकां एक स्केटिंग रिंग दिवची म्हणून पूण आज पर्यंत सरकार ह्या स्केटिंग रिंग दिवपाक शकलें ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. फुडल्या 7 दिसांत मध्यम पावस पडटलो, खर वारे घोळपाची शक्यताय आसा जाल्यार कांय सुवातांनी पावसाची हालचाल उणी जातली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत पावस सक्रीय जाला पूण येता त्या काळात कसलोच खासा अलर्ट IMDन दिवंक ना. कांय सुवातींनी हलको तो मध्यम पावस पडपाची नोंद जातली. तापमानात वाड जाल्ल्यान उश्णताय अणभवपाक मेळटली. बिरेस्ताचें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हलको तो मध्यम पावस, घोळटलें खर वारें, घेवची खासा जतनाय. तापमानात उश्णताय, नुस्तेमारांक शिटकावणी. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो हेज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.